सो गायज आता हांव सद्या तरी फोंडा भायर सो फोंडा पावपा येयलो भायर सरला. सो आमचो प्रोग्राम आसा रवींद्र भवना फोंडा. सो मदींच आमचो सबस्क्रायबर मेळ्ळो, सबस्क्रायबर कंडक्टर सबस्क्रायबर. सो बिलीव जायना की इवन तो तेमी काणकोणचे खंय सान म्हाका बस अशें रँडमली मेळ्ळ्यार म्हाका कोण सांगलो मागे सबस्क्रायबर म्हणून. बेस्ट फिलींग. सो येस अशें करून सबस्क्रायबरा ब्लॉगार हाडपा मजा येता. येस अक्षय बॉय मेळ्या सो बरें मेळ्या. ओके तर सद्या हांवें डिसिजन घेयला की हांव चलत वचपाचो. सो हांव चलत वयता राजीव गांधी कला मंदिर. ओके सो अरावंड 25 मिनिट्स आय थिंक मोर दॅन 25 मिनिट्स लागून हांव फोंडा राजीव गांधी कला मंदिर पावलो आसा. म्हाका गुगल लोकेशनाचेर 1.5 किलोमिटर दाखयताले बट म्हाका बरो टायम लागलो. घामेन इतलें भिजला हांव घाम. हांव मरे 1.5 वर पयलीं पावल्लो तुमच्या आनी तुमी आतां पावले. ब्लॉग करता रे? येस सर. कासाळ बॉय इन ब्लॉग. शर्मिला बकल म्हणतो मातशें जाय आसलो तो हांगा काय बसी कडेन ना म्हणून आमकां मातशें जाय आसलो. मातशें पळय हय पावले मिस आनी तेमी कितें केलें खबर आहा ते आमगे अनप्लग बी आसले पळय आनी मी बस लॉक आसली म्हणा भितर पेटी वचून काडली आसा आमी मिस. हय रिस्क. पेटी कशी हाडली खबर आसा तुका? नॉनसेन्स. पेटी भितर घुसून हाडला खिडक्यांतल्यान. तर आनी मातशान तुमी ना रे गोफा गांव. सो आनी मातशान आमी गोफ मारपाचे. सो आनी हो हा म्हाजो गेटअप आसा एक बानियन आनी धोती. सो येस सो मातशें दाखय मरे धोती मातशें सारकी दाखय मरे. तसो वयर घे.
झालं मरे बाप जेवण. सो गायज बॅड न्यूज की आमकां गोफ मारपा मेळना. स्टेजीचेर आमकां गोफ लावपा मेळना. सो साम प्रॉब्लम जालो. बिश्ट भायर मूड ऑफ आला आमचो. काय बरी उमेदीन ड्रेस घातलो. आतां नेक्स्ट परफॉर्मन्स. गोडा ए बरी दिसता बॉय बरी दिसता. पळय 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 तयार जाता तुमी. ओके ओ सांग बेबी कम काढ्या फोटो कित करपा तुमी व्हिडिओ. येस कितें म्हणपासून ताच्या मी ब्लॉगां आयले. Subscribe my channel. सिस्टर है की आज सगळे झाले आसा आमचे. तर सगळे झाले आसा. तर आता वयताय आमची घरा. ब्लॉग जरी आवडले जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय, कमेंट कराय. मेळया तुमकां नेक्स्ट ब्लॉगा. बूम.